गोवा स्वयंपूर्ण यात्रेचो एक भाग म्हण गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयन आयज करमळी चॅरिटी होमच्या मिशनरींक भेट दिली. ताचे बरोबर उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायका सयत थळावे पंच वांगडी आनी उपजिल्लोधिकारी हजर आसले. गोंयचो राज्यपाल आनी उत्तर गोंयच्या खासदारान आयज करमळीच्या चॅरिटी होमच्या मिशनरींक वचून भेट दिली. थळाव्या पंच वांगड्या सयत तांणी चॅरिटी होमांतल्या लोकां बरोबर संवाद साधलो. चॅरिटी होमाक कृतज्ञतायेचे टोकन म्हणून आर्थीक मजत दिली. This type of helping schemes in last September 17th, on that day our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, his 71st birthday was there. Then we together, our secretary and others, we thought about it and come to a conclusion that there's a fund in the name of Governor's discretionary fund, and I told them that discretionary fund mainly be used for certain activities and it is not subject to the audit and other things. Then I told them that in Mizoram, when I was the governor, I had occasion to visit all the orphanages, destitute homes and such things. My experience was that due to the contacting with those people, the real life of those people. गरिबाची सेवा जेन्ना कोण ना ह्या समाजान, ह्या देशान हातून कोण ना, तांची सेवा करप ही परमेश्वराची सेवा आसा. आनी अशे तरेची सेवा जी करता तांकां परमेश्वर निश्चितपणे तांचे कल्याण सदतीत करतले. आमकां सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो आमी समाजाचे घटक आसा. हो समाज आमचो आसा आनी आमी ह्या समाजाचे घटक आशिल्ले कारण आमकां कितें तरी समाजाक दिवंक जाय. ह्या भावनेन जें कितें काम चलिल्लें आसा त्या कामाक आमी सगळ्यांनी सहभागी जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी होच उद्देश घेवन आमचे महामहिम राज्यपाल जे आसात ह्या अशा सगळ्या तुमकां मेळपाक येतात, ह्या इन्स्टिट्यूट्सांक मदत करतात आनी हें खरोखर मोठें कार्य आसा. हांव तुमचे सगळ्यांच्या वतीन महामहिम राज्यपालाचे मना पासून अभिनंदन करता आनी ताणें जें कार्य सुरू दवरलेलें आसा तें खरोखर समाजाच्या हिताचें आसा. तें कार्य फुडें चालू उरतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.